IIT प्रकल्पाक सांगेकारांचो तेंको आसा. सुमार 2000 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प येता. मीन वेवसाय उपरांत IIT प्रकल्पांतल्यान व्हडा प्रमाणात रोजगाराची संद सांगेकारांक मेळटली असो दावो सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी केला. तातूंत भितर बिल्डिंग्स आयल्यो सँड आमचीच आसतली, पॅलेट्स आमचेच आसतले, ब्रिक्स आमचेच आसतले, चिरे धरून रेंव धरून कालयां धरून सगळे आमचेच आसतले. लोक आमचे 5 वर्सां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता तेन्ना आमचो मॅनपावर आमचो आसतलो, रिसोर्स आमचो आसतलो, मटेरियल आमचें आसतलें, ताजे फायनल प्रोडक्ट्स आमचे आसतले. सो वेर इतके लोकांक ह्या मायन नासतना परत एक फावटी सस्टेन करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटलो. जस्ट बिलीव 2000 crores वर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड त्या खातीरच करपाचें, लोकां बरोबर न्ही. म्हजे बरोबर सगळे लोक आसतले. बिकॉज ऑल दॅट आय वॉज विजिटींग हावज टू हावज, एवरीबडी सेड दॅट वी वॉन्ट IIT इन गोवा. हांव जेन्ना घराघरांनी भोंवतालो तेन्ना प्रत्येकान सांगलां IIT खातीर आमी रस्त्यार येतले, कोण हाडयत तो पळोवया.